they are getting affected by this. Should Goans not get this advantage? सर फिशरमॅनांक स्पेशल पयरूय सांगला ऑर्डर आयल्या हेंची फिशरमॅनांक हे लागना. फिशरमॅन पयलींच्यान तांकां एक फिशींग तांणी सगळें तें करूंक जाय की फिशींग विलेज नाल्यार कितें आसा तें दाखोवंक जाय. फिशरमॅनांक हे लागना. वी वील बी क्लियर. हे आतां तूं शेक घेतलो सर, तूं गोंयकारान शेक घेतलो आनी दुसऱ्याक दिलें कशें जातलें? हें मॅक्झिमम जाल्ल्या. तूं चलयता वी हॅव नो ऑब्जेक्शन, तूं घेता आनी दुसऱ्याक दिता. थंय आमकां प्रॉब्लम आसा. दॅट इज द मेन इश्यू. कित्याक गोंयकारांचें तें पोन्नें घर जें आहा जे कोस्टाचेर आहा किंवा CRZ, दे आर सेलिंग इट टू बीग कंपनीज. हांव तुका सांगूंक नाका. आतां कितल्यो कंपनीजांक सेल केला कितले आनी हांव दाखयता तुका कितलेशेच आहा. तशें जायना. आतां आय वॉज लुकींग आफ्टर दॅट ओल्ड गोवाचे CRZचे परमिशन आसा ते ओल्ड गोवा बंगलो म्हणून ते कोणाक दिला पळय. दॅट बंगलोचे वेन पर्रीकर वॉज देर दॅट टायम देर वॉज अ परमिशन टू सम वन कॅथलीक पर्सन. ताणें तो विकला. ते परमिशन ट्रान्सफर जायना. हाणें ट्रान्सफर घेवंक ना परमिशन. ही हॅज टू टेक, अदरवायज इट इज इलिगल. सर पयलींची परमिशनां विकताचे जे पयलीं आहा ती करूं शकना. आनी कितलेशेच आतां पळयना ते वाटेक आमी घेतले. सो अकॉर्डिंग टू यू बेनिफीट ऑफ डाउट शूड गो टू गोवन्स. म्हणजे गोवन्स म्हणजे म्हज्या ना ना आय विल टेल यू वॉट एवर. फ्रॉम 1902 1991 पयलीं घरां आसा. दॅट गोवन्स वील बी डन.